म्हज्या जाताना आनी ह्या व्यासपीठार तुमचे बरोबर पेडणेचे माननीय आमदार प्रवीण आर्लेकर म्हजे भाग्य. आमी ह्या 1965 ते भाऊसाहेब बांदोडकरान सबंद गोंयांत पेडणे तालुक्यात म्हणना सबंद गोंयांत इलेक्ट्रिसिटीचे जाय म्हणले. 63 भाऊसाहेब मुख्यमंत्री जाले आणि 1965 हांव पण हांगा येता न्ही आमच्या घराक म्हणजे बांदोडे रावलो थंय 1965 आयले. हांगा त्याच वेळार आयले आसतले बिटवीन 68 टू म्हजे बरोबर म्हणटले आसतले एजीचे 68 टू 65 आणि त्या वेळार हे कंडक्टर घातिल्ले. हांवें कित्याक उलयता त्या वेळार जे आमी कंडक्टर घातिल्ले ते खंय तरी तुटले, खंय तरी उट्ट पडली, माड पडले, झाडां पडली, पूण तितले पुरते मर्यादीत रिपेर जाले. पूण हांव म्हजे भागे म्हणना आनी आमचे चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंताचे भागे म्हणटा ते सगळे काडपाचें काम जे आसा त्यात आमी गोंयभर करता. आय एम प्राउड ऑफ इट. 1965 नंतर ते वायरी वयर कंडक्टर 11 kV आणि 33 kV कंडक्टर आसा ते आज अंडरग्राउंड जाता. म्हणजे फुडल्या परत 60 वर्सां कोण ताका आजवचो ना. हाचे श्रेय हांव घेना, हाचे श्रेय हांव तुमकां दिता. पण शेवट हे सगळें काम करून घेवपाक अधिकारी वर्ग आनी लोक सरपंच पद ताजे बरोबर आमदार झेडपी हांचे सहकार्य जर ना जाल्यार ही कामां जावंक शकना. हांव अभिमानान सांगता हें काम आमी गोंयभर केलां. हांव अशें म्हणना की फाटल्या पंचवार्यांनी हें काम केलां, तांणी केलां. फॉर एक्झाम्पल दिगंबर गांधी पर्यंत केलां, अलेक्स सिपेरान ताजे कॉन्स्टिट्युएन्सी पर्यंत केलां, निलेश कामरान ताजे कॉन्स्टिट्युएन्सी पर्यंत केलां, मिलिंद नायकान आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सी पर्यंत केला. जो जो पावर मिनिस्टर जाला ताणें आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सी. पूण हांवें आनी चीफ मिनिस्टरान सबंद गोंयांत आनी आज हांव अभिमानान आमी तितले पण ते मर्यादेत जावना. आमी त्या शिवाय सगळीं जी सबस्टेशनां आसा सबंद गोंयची ती अपग्रेडेशन चालू केलें. खूब जाणांनी म्हटलें सन्मार प्रोजेक्टाचेर कितलेशेच उलयले पूण आयकुना आमी. मित्रांनो एक लक्षात दवरा, आपूण जें काम करता तें फुडल्या 50 वर्सां लोकांक उपयोग पडपाक जाय. तुमचें प्लॅनिंग सबंद रोडाचें हांवें केलें फ्रॉम खतरादेवी टू काणकोण. अजून अभिमानान सांगता सगळे टोटल प्लॅनिंग अंडर द लिडरशीप ऑफ मनोहर पर्रीकर वी अपॉइंटेड कन्सल्टंट अँड वी हॅव डन द फुल प्लॅनिंग. तातूंत मागीर कोणी कोणी आपल्या जाय तशी चेंजीस केले वेगळी गोष्ट आसा. आमच्या पाव मिनिस्टराक पेडण्याच्या वतीन मनाकाळजांसून ताका एप्रिशिएट करता. ज्या आयज तेणी आमकां बऱ्यान बरो सपोर्ट दिल्लो आसा, ज्या आयज तेणी आमचें काम करून दिल्ले आसा. ज्यो स्ट्रीट लायटी ना म्हटल्यार म्हाका दिसता 1450 जे आसा आमी आयज पोल्स घातलेले आहा गांवांनी भितर आनी तांकां लायटी पावयल्ले आसा. जो प्रोजेक्ट आसा हो 100 CRचो प्रोजेक्ट आसा आनी तो आख्ख्या पेडण्यात पंचायती आनी आमचे म्युनिसिपालिटी हे आख्खे एका अंडरग्राउंड केबलिंग जातले. जो विजन आसा आमच्या डायनामिक सीएमाचो तो विजन फुडल्या 100 वर्सांचो विचार आसा. पयलो प्रकल्प आसा तो 4 इलेक्ट्रिक मॉडेल्स जे सध्या ओव्हरहेड आसात ताचे अंडरग्राउंड केबलिंग करप. हे ओव्हरहेड फिडर्स तुमकां खबर आसा झाडांतल्यान रानांतल्यान दोंगरांतल्यान पास जातात आनी
कितले फावटी कितें ताचे पडून झाडां पडून काय वादळाच्या टायमार काय कोण तरी हाडून ताचेर गाडी मारून वता आनी हाका लागून पावर इंटरप्शन सगळ्यांक जाता आनी पावर इंटरप्शन जाले म्हणजे सगळ्यांच्या जिवानाक आमी कासापूस जाता पावर नासतना आमच्या लागूंक जाय सो स्टेबिलिटी ऑफ पावर सप्लाय एंड रिलायबल पावर सप्लाय ही एक गरज आसा आनी ही गरज तुमची पुरी करपाक हे 11 kV फिडर्स 11 kV फिडर्स आमी पयलीं घेता ते अंडरग्राउंड करपाक आमी घेता दुसरें काम जे आसा ते 33 kV underground cabling from 33 kV parallel 1 and 2 feeders from Sukekalan to Pelne substation. हे काम आमी कित्याक करता हे बी ओवरहेड फिडर्स आसा हाचेरूय बी इंटरप्शन जाता आनी हे 2 एडिशनल सोर्स टू पेडणे सबस्टेशन जातले आतां 2 आसात आनी 2 एडिशनल सोर्सेस सो अगेन stability and reliable power supply to Pelne.